मिसाची सुरवात एक सगळी उबी रावन आमी गायन गावया. ई थेरा एकलोच आमचो सोमी 500 A13 पेज 6. Shaban basa sogli kul saucha amka bonadya evunami gaita eklos amso somi Ekus amso bavan, ekus amso maltis, eklos amso neuban, eklos amso somi, ekus amso Ekus amso baldis, eklos amso dilban. प्रितीच्या बाबडीन आयज ह्या मिसा बेटेक आमी 2 इंतेसांवां घेतात. पयलीं इंतेसांव स्टॅनली आल्मेदा हो आमचो भाव संपल्यार 2 वर्सां भरतात आनी दुसरें इंतेसांव मार्टीन रॉड्रिगीस हो आमचो भाव संपल्यार म्हयन्याचो उगडास आमी करून ताचे पसत मागता. दोगांयकूय सर्गींचें सूख हांव देवया आनी ह्या दोगूय भावांच्या कुटुंबाक आमी बुजवण आनी गोठाय मागुया. तुमी तुमच्यो गरजो बारून भोगतीपणी ह्या मिसा बेटेन वांटो घेयात. आयज आपलो वाडदीस हो बर्थडे संभ्रमतात इजिनियो माचादो, जुआंव वेगस आनी झेवियर रॉड्रिगीस. आयज काजाराचे वडस पाडटात रॉबर्ट आनी मिरा काब्राल. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून पातक रोडून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीलो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka kutko, somiaka kutko, Krisaka kutko, Krisaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko. प्रार्थुया. कोण वाळ्या बापा पातकांच्या कोंडान पडून गुलाम जाल्ल्यान आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे काल्तिकाय वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गींच्या संतोसान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळूं सासणांच्या संतोशाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी भाव भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोत करिनासल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण तूं जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावन सांगलें, हांव जोप्पा नोकरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर बार आयलो तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओळ कोशी चारूय कोणशाक धरून सरकार तावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेरशीं आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां, जिवाणीं आनी अंतराळावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवीत आनी मेळ्ळें हांव केन्नाच खावचो ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोळ केलां तें तूं ओ पवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळे परतून स्वर्गांत चडले. तेन्नाच हांव रावतालो त्या घराच्या उंबऱ्याशीं ते एक मनीस थांबले. शेजारयेतावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें. जोपाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याची ह्या उतराचो उगडास आयलो. जुआवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. सगळो म्हणुया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. आमचो जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या
म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. आमचो जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय. आमचो जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी सोडून वेतां. आमचो जबाब: देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. Soy sorbisvara, soy sorbisvara, soy sorbisvara, soy sorbisvara. जेसू म्हणटा, हांव बरो गोवली. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. Soy sorbisvara, soy sorbisvara, soy sorbisvara, soy sorbisvara. Sorbispor तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. सुवाळा परमळे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, जो मेंढराच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढराचो गोवळी. ताका दार राखणो दार उकोडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढराक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढराक भायर हाडटच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सुरशेनी ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सोदता तांचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. हांव आयला तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुभापणान मेळोशें करचे खातीर आयला. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आगामी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, जेन्ना हें शुभ वर्तमान हांव नियाळटालो आनी जेजू म्हणटा, हांव शेळयांचें दार, उगडासलो आमचो भाग्यवंत पाप साहेब पावलू सवो सेंट पोप पॉल VI हाणें उदगालोलीं उतरां 1972 वर्सा जून 29 जेन्ना आमी सोलेमदाद सोमरमतांव भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू हाची हो दीस वातिकनाक खूब म्हत्वाचो. न्हय फकत ह्या दोगूय आपोस्लांचे परब म्हूण, दोबाजीक परब म्हूण, पूण ह्या दिसाक पाप साहेब जे मेट्रोपॉलिटन आर्चबिशप जातात तांकां फाल युम दिता. आमचोय आर्चबिशप जावन एक
आहा मेट्रोपॉलिटन आर्चबिस ताका पाल्यूम घालता तो व्हड डिनर्सां जावं व्हड व्हड फंक्शन जावं ते धाकटें स्टॉल अशें घातात जितून काळे धवें स्टॉल जाचेर काळे फ्रीस आहात टू सिग्निफाय दॅट इज अ मेट्रोपॉलिटन आर्चबिशप म्हणजे हे धर्म प्रांताकाल महाधर्म प्रांताकार हे धाकटे धर्म प्रांत आमची बूथ घेतात आमचें मार्गदर्शन सोदतात सिंधुदुर्ग इज अ सफ्रकंड डायसीस सेरमांव करतना ताणें ही कोर उतरां वापरलीं ताणें म्हणलें देंवचाराचो धुंवर आयज पवित्र सभेन भितर सरला द स्मोक ऑफ सेटन हॅज एंटर्ड द चर्च आक की फोर्जा सगळे कार्दियाल साहेब सगळे आर्चबिशप साहेब सगळे ज्या मिसार आसलेले ते सारके पाप साहेबाक पडूंक लागलो पूण पाप साहेब परतून रिपीट केले आनी म्हळें द स्मोक ऑफ सेटन हॅज एंटर्ड द चर्च हांवें आख्खो सरमन वाचलो ना आयच्या दिसा लागत हांवें वाचलो ना ही लायन सारकी कित्याक ह्या मनशा 10 वर्सां जाल्लीं पाप साहेब जाल्यार आनी होच मनीस पाप साहेबूच मानून घेता जाल्यार इट हॅज अ बीग इम्पॅक्ट आख्खे मिडियाचें सारकें शापोन येयलें पाप साहेबाचें उतरां द स्मोक हॅज सेटन हॅज एंटर्ड द चर्च टुडे प्रितीच्या बरोबर झीज म्हणटा हांव शेळ्यांक दार जेजू तर दार शेळ्यांचें आनी ह्या शेळ्यांचें हिंड तर पवित्र सभा जाल्यार कसो 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 हो सैतानाचो धुंवर भितर सरूंक जाता हाव कॅन द स्मोक ऑफ सेटन एंटर इन म्हज्या नियाळाक येता तें म्हणल्यार जेजूदार पूण आमकां सत्य आहा इना फ्रिडम वी ओपन द डोर एनी टायम एंड अलाव एनी वन टू कम आनी आतां मुखार इतलें पावलां की देरून निकळान कोणशा मालो आहा देरुनाक आमकां उडे आडकोर थोड म्हटलीं ग्रिला गेट घालया लेट अस पुट आयर्न ग्रील गेट कित्याक चोपा भितर देर आख्खें दांपता भायर कितें आहा तें कोणा भितर तेका लागून हें दार जावन आसलें सगल्या शेळ्यांक जायत्यो शेळयो आहाय जेजू म्हणटा जाय शेळयो आहाय तांकां सगल्या हिंडांत हाडूंक जाय भितर हाडूंक जाय यू हॅव टू गेट देम इनसायड पूण हें दार उक्तें दवरलां नाका जाल्लें भितर काडून सैतानाकूच भितर घेवच्याक पवित्र सभेंत केन्ना सैतानाक जागो ना समजो नाका तो पवित्र सभेन येतलो तो रेफॉर्मात जातो म्हूण ही वॉन्ट रिफॉर्म हिमसेल्फ ही वील कम टू डिस्ट्रॉय द चर्च एंड दॅट इज हीज गोल पवित्र सभा निसंटण करूंक सैतान वावता हो ताचो हेतू तागे आखें जिवीत हेकाच भितर तेणें पवित्र सभेचें निसण कित्याक जेन्ना पवित्र सभेचें निसंटण जाता हार डिफीट ऑफ क्रायस्ट कित्याक पवित्र सभा क्रिस्तान वालो जें कितें पवित्र सभेन जें कितें क्रिस्तान केलां तें आख्खें मोडून उडोवंक देंवचार सोदता ह्या पासत पाप सभाचीं उतरां भोव म्हत्वाचीं सादी दिसत तीं स्मोक ऑफ सेटन आयज देंवचाराच्यो वस्तू भितर सरला आयज देंवचाराच्यो वस्तू न्हू देंवचारूय भितर सरला आम कोणा तेका लागून चतूर रावात घरांत कितें कितें हाडून दवरता तें तेका लागून चतूर रावात पवित्र सभेंत कितें कितें मागता तें बी केअरफूल वॉट यू आस्क इन द चर्च मॉडर्निटी म्हूण कितेंय मागोवंक जायना कितेंय आवडूंक जायना कितेंय म्हणूंक जायना ओपिनियन्स आर गुड बट नॉट ओपिनियन्स आर होली टेक यू टू गॉड समटायम्स मोस्ट ऑफ द ओपिनियन्स टेक यू टू हेल प्रितीच्या बाबळीनो आतां नवो पाप साहेबा जायती ओपिनियन लिबरल जाय आमकां लिबरल बट वॉट इज लिबरॅलिटी हें चोवपाक जाय वी वॉन्ट अ लिबरल पोप बट वॉट इज लिबरॅलिटी सारको उक्त्या मनाचो काळजाचो पूण कितें उक्तेपण कितें एबॉर्शन पास कर वय एबॉर्शन करूं जाता म्हूण वय हो पाप साहेब बरो लिबरल डिवोर्स जाता म्हूण वय हो पाप साहेब बरो सेम सेक्स मॅरेज दी समलिंगीक काजरां दी जात म्हणू आयचो दादलो दादलो बायल बायल काजर जात काजा जावपा जात म्हणू वय पाप साहेब बरो लिबरल पाप साहेब दीस इज लिबरॅलिटी ऑफ द मिडिया बट हें देवा जाय काय हेका लागोन पवित्र सभेचें दार उगत दवरचें आनी कितेंय भितर काडचें ह्यो वस्तू तुम भितर हाडूंक मागतात हें म्हजें तुजें आमचें सगल्यांचें निसंटण करतलें देंवचार ह्या भितर येतलो तेका लागून घरान जेन्ना म्हाका आपयताय फादर मागणी करूं यो म्हाका उलयताय मागणी करूं हांवें म्हण येयल कितकोन भितर हो प्रश्न
हद कोण येयला आत्म येयला देंवचार येयला हेत्री येयला कोण येल कितको न्हू बेश्टो येवपा जायना तुमगे तरी देर गोटे हाय तुमगे तरी जनेल बंद हाय आनी तुमगे वेंटिलेटरूय धांपोन हाय वरोस बरू बेश्टो कोण येवपा जायना तुमी कितें केलां आसतलें देर उक्ती व्हरूंक जनेल उक्ती सांडूंक आनी वेंटिलेटर धांपना आसतना उंच उलोवंक चिंतात आनी जबाब दियात मिठोन एक आमी गायन गावया C1 आमचे दोन हात उबारून पान 28 C1 पेज 28 आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्वराक मिळवूया आमचे दोळे उबारून देवा वावरू ओळखूया आमचे गाडी सुबारू देवा काळजाक मिळवूया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग भोगूया Gloria tuझ्याच बरेपणा आता उड्या सोऱ्या गाना साखळी रोखडी जागा आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिणा उबी रावया मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान खरी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानूंक घेवन बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पयत जबाबकारी काळजान तुका ही देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें ताका फावो केलें तसोच सुर्गींचो तो उच्चारां व्हरतो प्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय वर्षां आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो मनीस परत सपूर्णायक पावलो देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povir, povir, povir Alvarazo, सर्वेस्वर तू povir, povir, povir Alvarazo, सर्वेस्वर तू Sorgani, संसार भोग्यात तुझ्या मोगा उसोगी तुका सर्वेस्वराची नावी येता येता नाकासो उसोगी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परीन जेवण जात वस्त ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14व्या आमच्या पाप साहेबाक कार्दियाल फिलिप आमच्या गवळी बापाक सिम्याव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा स्टॅनली आनी मार्टिनो हांची काकलूत कर तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेले जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तेच्या पोती झुजे बागेन दवरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेगता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सम्या तुवें जेमतेर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उसरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजु가 आमच्या गाडजान शेवतना गायन गावया डी 40 आनी स शेड्यांक आवदार 570 आनी 4 डी 46 पेज 74. Sota santa shriya gada Moche vorni Mido solia Kono itosa Satlo salva Soro taka Subabuna Kyota viswaso da suci Ama shriya gaura Jesu Ensinando somu Teu tão em sua soda suci Ama shirya vora Jesu Ensinando somu Sorga saku Aina devu Usmaratni Sorum dihu Monja shirya Llevado, teu tão viçoso da suci, ama shirya gaura Jesu, ensinando o somu, teu tão viçoso da suci, ama shirya gaura Jesu, ensinando o somu. Shiriazo, Nachigadi, Toyal Moru, Ailan Usman, Amolona, Nanga Soru, Awazona, Yuta Wiswasona Suji, Ama Shiria Gora Jesu, Ekatsina no Somu. Viçoso da suci, ama shirya gaura Jesu, ensinando o somu, zoshi bapak, olong mochi, ani maka, olong tachi, moja shirya, mochi olong, ani maka. Chiworo, teu tão viçoso da suci, ama shirya gaura Jesu, ensinando o somu.
प्रार्थुया बोमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल पासकांचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून ओ विनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सत्रायतोची फाल्यां मायाची 13वी म्हणटोच 13 मे आमी फातिमा सायबीची परब पाळटले हांव सकाळीं 6:30 वाजतांच्या मिसार कारंजाल्यांची भाव भयणां फिरगोसकारां येवन मिसांत वांटो घेवन उपरांत सायबीण माची माज मानान पुरसांव काडून कारंजाले वतले सांजे 5 वाजता पेरपेत सुक्रीचें कप्प्या लादोना पावल थंय मीस जातलें मिसा उपरांत पुरसांव लादीन भोक्तीपणान तिनूय भागांत जावं मीस पुरसांव लादीन वांटो घेवंक मागता फाल्यां 10:30 वाजता पोसरें बाट उर्सा लागीं तांची परब आसा नोटीस बोर्डाचेर चुकून 6:30 आयलां तें फाल्यां सकाळीं 10:30 वाजता जातलें सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया T21 पेज 213 T21 पेज 213. आमच्या गांवची आसकारी तूं सगळ्याक आमकां दोर्सां बेसांव घालकी दोरगोराव्यार सुकोशातली सदांच निमार बेसांव घालकी दोरगोराव्यार सुकोशातली निमार फातिमा सायबी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं गोठारी घे माई आमकां तुज्या दिनांत सांबाळ सदां फातिमा सायबी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं गोठारी घे माई आमकां तुज्या दिनांत